नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. नगरपालिकां खातीर आयतारा वेंचणूक अधिकारी पावले बुथार. कोणाचे पॅनल खंय, कोण कोणा आड, कोणाचे एकामेकाक आव्हान, खासा रिपोर्ट. साहित्य अकादमीच्या भूमिकेचेर गोंयचे साहित्यीक सातिस्वेत. पुरस्कार स्वता कडेनच दवरपाचो बेत, फक्त तोंडां निषेध. एफसी गोवा मुखार आयतारा निकोलस आनेलकाचे मुंबय सिटीचे खर आव्हान. जफ्रे दुखापतींतल्यान बरो जाल्ल्यान गोंयाक थाकाय. कुलगुरू शेटयेक मुदत वाड दिवपाक सरकारान काढलो अध्यादेश. राज्यपालान अध्यादेश केलो मंजूर. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीची शिक्षणीक संस्थांनी हुकुमशाय. आणि साळगावचो कोयराविलो प्रकल्प फक्त 120 टन कोयर हाताळपाक शकता. उत्तर गोंयचो कोयर ताजे दोबरात. भायलो कोयर हाडपाक दिवचे नात, पिळणकारांची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. नगरपालिकां खातीर आयतारा वेंचणूक जाता. फाटले 2-1 म्हयने वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या पक्षांनी आनी अपक्षांनी लोकांकडेन वचून प्रचार केलो. बीजेपीन आपली पॅनलां जाहीर केली. काँग्रेस आनी एनसीपीन अपक्षांक तेंको दिला. निवडणूक अधिकारी शेनवारा राती पोलिंग बुथांचेर पावले. खंयच्या पालिकेन कोण एकामेका मुखार आव्हान दिवपाक रावल्यात ताचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. पेडणे पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 38 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. पेडण्या पालिकेत बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारांच्या पॅनलाक बीजेपीचोच बंडखोर वासुदेव देशप्रभूच्या पॅनलाचें आव्हान आसा. मंत्री राजेंद्र आर्लेकराच्या फुडारपणा खाला बीजेपीन तेंको दिल्ले उमेदवार 9 वार्डांनी वेंचणुकेक देंवल्यात, जाल्यार एका वार्डात बीजेपीन अपक्षाक तेंको दिला. बंडखोर वासुदेव देशप्रभून बीजेपी आड सगळ्या वार्डांनी उमेदवार घाल्यात. कांय वार्डांनी काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभून अपक्षांक तेंको दिला. पेडण्या पालिकेत खरी लढत बीजेपी आणि बंडखोर वासुदेव देशप्रभूच्या पॅनलामध्ये आसा. म्हापसा पालिका 20 वार्डांची. नगरविकास मंत्री फ्रांसीस डिसोजान म्हापसा डेव्हलपमेंट पॅनलाक तेंको दिला. फ्रांसिसाच्या पॅनलान 20 वार्डांत आपले उमेदवार घाल्यात. कांय वार्डांनी बीजेपीच्या बंडखोरांनी बीजेपीक आव्हान दिला. काँग्रेस आणि एनसीपीन अपक्षांक तेंको दिला. म्हापसा पालिकेत खरी लढत बीजेपीन तेंको दिल्ले पॅनल आणि अपक्षांमदी आसा. दिवचल पालिकेत बीजेपीन तेंको दिल्ले उमेदवार आणि आमदार नरेश सावळाचे उमेदवार एकमेकाकडेन झुजतले. आदलो बीजेपीचो आमदार राजेश पाटणेकराची हालींच घर वापसी जाल्ल्यान ताका आपले अस्तित्व दाखोवचे पडटले. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत आमदार सावळाच्या उमेदवारान बीजेपीच्या हेवीवेटाक हरयल्ले. वाळपय पालिकेत आमदार विश्वजीत राणे प्रचाराक देविल्ल्यान वेंचणुकेत रंग आयला. विश्वजिताच्या पॅनला आड बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारांचें आव्हान आसा. आम आदमी पार्टीचो विश्वेश परोबोय वेंचणुकेत देंवला. आता पळोवया दक्षिण गोंयांतल्या नगरपालिकांची स्थिती. मुरगांव पालिकेत 25 वार्डां खातीर 143 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. मुरगांवां 5 पॅनलां मदीं फायट आसा. नाना बांदेकार, संकल्पा आमोणकार, जुजे फिलिप डिसोजा, आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी मंत्री मिलिंद नायकाच्या पॅनलांचे उमेदवार वेंचणुकेत देंवल्यात. सगळे जाण जिखपाचो दावो करतात. मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारां मदीं फायट आसा. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिगंबर कामती वांगडा मेळून बीजेपीक आव्हान दिवपाचो यत्न केला. आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवां जाल्यार विजयान फातोड्ड्यान नेट लायला. मडगांवच्या 25 वार्डां खातीर आमदार दिगंबर आनी विजयाचे पॅनल आनी बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारां मदीं फायट आसा. 25 वार्डां खातीर 115 उमेदवार वेंचणुकेत देंवल्यात. कुंकळे पालिकेत आमदार राजन नायक आनी आदलो काँग्रेसीचो मंत्री जोकी आलेमावाच्या पॅनला मदीं फायट आसा. कांय अपक्ष उमेदवारांनी वेंचणुकेत रंग हाडला. केपें पालिकेत काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकराचे पॅनल आनी बीजेपीचो आमदार सुभाष फळदेसायान तेंको दिल्ले बीजेपीच्या पॅनला मदीं फायट आसा. केपें पालिकेच्या 11 वार्डां खातीर 43 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. सांगे नगरपालिकेत आमदार सुभाष फळदेसायचे पॅनल आणि अपक्ष उमेदवारां मदीं फायट आसा. पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 34 उमेदवार वेंचणूक लढयतात.
कुडचडे नगरपालिके खातीर सगळ्या अपक्षांमदीं फायट आसा. कुडचडे पालिकेत कोणेच आपले पॅनल घातिल्ले ना. पालिकेच्या 14 वार्डां खातीर 53 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. काणकोण पालिकेत बरी लढत आसा. मंत्री रमेश तवडकरान तेंको दिल्ल्या बीजेपीच्या पॅनलाक आदलो आमदार विजय पै खोतान खर आव्हान दिलां. काणकोण पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 32 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. काँग्रेसीच्या इजिदोर फर्नांडिसान आपले पॅनल घातिल्ले ना. काणकोणा मंत्री रमेश तवडकराचे आनी आदलो आमदार विजय पै खोताच्या पॅनला मदीं खरी फायट आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशभरातल्या लेखकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत दिवपाक लायन लायिल्ल्यान निमणे साहित्य अकादमीन बसका घेवन कलबुर्गी खून आनी दादरी हत्याकांडाचो निशेध केलो खरो. गोंयचे साहित्यीक मत म्हणटात, अकादमीन निशेध केलो म्हणून ते पुरस्कार परत दिवचे नात. निशेध करतलेच, मात पुरस्कार परत दिवन न्हय. साहित्यिकांनी अशें करचे न्हय हो अकादमीचो सल्लोय तांणी मानला. लेखक एन शिवदास आपलो साहित्य पुरस्कार परत दिवचो ना. हाचे पयलीं दादरी हत्याकांड आनी कलबुर्गी खून प्रकरणाचो निशेध म्हूण एन शिवदासान पुरस्कार परत करपाचे थारायल्ले. मात साहित्य अकादमीन लेखकांनी पुरस्कार परत दिवचे न्हय म्हूण आवाहन केल्ल्यान ताणें निर्णय फाटीं घेतला. तुम्ही सर आता अवॉर्ड बीन दिवचे परतून करपाचे ना तशें कितें? आता तो प्रश्न येना. आता तो प्रश्न ना. शेवटी कितें आसा, अवॉर्ड आसता साहित्य अकादमीन दिल्लो. साहित्य अकादमीन दिल्लो आनी साहित्य अकादमी कडेन आमची जी अपेक्षा आशिल्ली, जी उगी राविल्ली, सामकी कांयच प्रतिक्रिया करिनासतना तिणें आपली प्रतिक्रिया केली आनी स्ट्रॉंगली मागले सरकारा कडेन. आनी आता त्या संदर्भात हो जो पळय आसा कितें करपाचो तो आमी आता परत मेळटले. आमचो दत्त नायकान ह्या बाबतींत फुडाकार घेतिल्लो मिटिंगेक त्या परिशदेंत आनी दत्त नायक येतकच आमी परत मेळटले. पूण हेमा नायकय पुरस्कार परत दिवची ना. फक्त देशात वैचारीक स्वतंत्र कोणाक ना करपाक दिवचे ना म्हूण तिणें सांगले. आमच्या हातान जो प्रस्ताव पडला आनी साहित्य अकादमीन काल मिटिंगेन जें कितें घडलें तें आमकां कळ्ळें. ताजे त्या नदरेंतल्यान त्या प्रस्तावान साहित्य अकादमीन सामको खर निशेध उक्तायला की अशे तरेचे लेखकाचेर अशे हल्ले जावपाक जायना आनी लेखकांक आपले फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसपाक जाय. म्हणजे स्वतंत्र विचार मांडपाचेर तांचे कडेन धाडस जें आसा तें धाडस तशेंच उरपाक जाय. ताका लागून त्या विचारा कडेन साहित्य अकादमीन आपली सहानुभूती दाखयल्या आनी तांणी अशेंय म्हळां की अशे तरेचें हें जावचें न्हय म्हणून केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारांनी हाचेर यत्न करचो आनी हाचेर दुर्लक्ष करचें न्हय अशे तरेचे खर विचार साहित्य अकादमीन त्या आपल्या प्रस्तावान प्रकट केल्या. पूण एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां की आमी तितल्या पुरतें रावनासतना हे अशे तरेचे जे प्रकार घडटात ताजे अगेन्स्ट ताजे विरोधान आवाज उठोवपाकूच जाय आनी लेखक त्या नदरेंतल्यान ते सक्रीयपणान करतले. दामोदर मावजो म्हणटा पुरस्कार परत दिल्यार तो अकादमीचो अपमान. मात कांय जाणांनी पुरस्कार परत दिल्ल्यान ताचो बरो परिणाम दिसला. जेन्ना प्रोफेसर M.M. कलबुर्गी हांची हत्या जाली दिसा उजवाडा तेन्ना एक शॉक बसलो सगळ्यांक. एक म्हळ्यार तो साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड विनींग रायटर आशिल्लो. साहित्य अकादमीच्या जनरल कावन्सिलाचेर ताणें काम केलां. अशे मनशाक आनी तो एक्टिविस्ट म्हणजे रॅशनल मायंडेड असो मनीस नरेंद्र दाबोळकर, गोविंद पानसरे हांचे फाटल्यान ताजे कडेन पळयताले. त्या मनशाची हत्या जाली तेन्ना खूब वायट दिसलें. शॉक तर पयलीं बसलोच, पूण ताजे नंतर साहित्य अकादमीन ताजेर कांयच प्रतिक्रिया व्यक्त केली ना. हाजी दुख्ख जालें. पुरस्कार परती दिवप बरोबर जातलें काय ना ना हांवें म्हणजे ते सहकारी लेखक आसात देशभर तांचे कडेन सल्लामसलत केली आनी समजून घेतलो प्रॉब्लेम. आनी म्हजी ठाम मत आसा की साहित्य अकादमीचे अवॉर्ड परतून दिवन प्रश्न सुटाव जावपाक न्ही, पूण लेखकांनी एकठांय येवन साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जोडिल्ले लेखक म्हूण एकठांय येवन तांचो निशेध करप आनी सरकारा मेरेन तो निशेध पावोवप हें चड म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसतालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ISLात आयतारा FC गोवाक निकोलस आनेलकाच्या मुंबय सिटी FCचे खर आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें. FC गोवान गेल्ले 2 मॅचींनी जैत जोडून सर्तीच्या टॉप पोझिशनांत बसका मारल्या. पूण कांय प्लेयरांक दुखापत जाल्ल्यान FC गोवाच्या खेळाचो स्तर मातसो हाल्ला. दुसरे वटेन मुंबय सिटीन फाटल्या गेमीत दिल्ली डायनामोसाक मारून फॉर्मांत येवपाचो संकेत दिला.